खाती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नेट 2024 राष्ट्रीय पात्रता चाचणी रद्द करण्याची घोषणा केली. ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टंट प्रोफेसर पदाची नेमणूक आणि पीएचडी डिग्री अभ्यासक्रमाखातीर जावपी ही प्रवेश परीक्षा रद्द झाल्या आणि ही प्रवेश परीक्षा परतून नव्याने घेतली अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने दिली. नमस्कार, सगळ्यांना. माझे नाव सचिन सुदेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क. नेट 2024 ची गोऱ्या पिढी म्हणजे कोणते पिढी किती संबंध असा हाजी सुद्धा आम्ही उलयतले आणि पहिले समजून घेऊया सगळो जो बोवाळ आसा तो किती आसा तो. राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी म्हळ्यार एनटीए देशाच्या वेगवेगळ्या शाळांनी 2 सत्रांनी 18 जून 2024 दिसा ओएमआर वरवीं म्हणजे आन्सर शीट टीक करप आसतली ताचे वरवीं यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा घेतली. 19 जून 2024 दिसा विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हळ्यार यूजीसी युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत आशिल्ल्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C च्या नॅशनल सायबर क्राईम थ्रेट एनालिटिक युनिट कडल्यान परीक्षेविषयी काय इनपूट मेळ्ळे. या इनपूट वेल्यान टायमाविषयी परीक्षेच्या वेळार गडबड जाल्ली दिसून येता अशें सांगला. परीक्षा प्रक्रियेची उंचेल्या पावड्याची पारदर्शकता आणि पवित्रताय सुनिश्चित करपा खातीर भारत सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयान यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. ही प्रवेश परीक्षा परतून नव्यान घेतली. ताची तारीख आणि हेर माहिती रोखडीच जाहीर करतले अशें शिक्षण मंत्रालयान मुखार सांगला. तेच बरोबर ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करपा खातीर केंद्रीय तपास ब्युरो म्हळ्यार सीबीआय कडेन हस्तांतरीत करपाची प्रक्रिया सुद्धा सुरू केल्या. अजून हे परीक्षा प्रक्रियेचे नवे वेळपत्रक जाहीर जावंक ना. हाचो परिणाम शैक्षणिक वर्साचेर जातलो. तशेंच नवी प्रक्रिया आणि हे जे परीक्षार्थी म्हळ्यार ज्यांनी एक्झाम दिल्या तांचे नोकरी खातीरच्या इंटरव्ह्यूचेर लेगीत जावं शकता. तशेंच क्लॅशीस सुद्धा जावपाक शकता अशें एका परीक्षार्थी कडेन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना तांणी सांगले. कांय म्हयन्या भितर जाल्लो हो एनटीएचो दुसरो गोंधळ. नीट यूजी 2024 परीक्षेत लेगीत 1563 जाणां खातीरच्या ग्रेस मार्क्स आणि पेपर फुटल्याचो वाद अजून ताजोच आसा. ह्या 1563 जाणांक परतून परीक्षा दिवपाचो वा ग्रेस मार्क्स सोडून दिवपाचो पर्याय सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लो. पेपर फुटला हे मान्य करूंक नासले. तशेंच प्रवेश आणि कावन्सिलिंग प्रक्रियेचे स्थगिती दिवपाक न्हयकार दिलो. हे विशींच्या कांय पेटिशनाची सुनावणी जातूर नीट यूजी 2024 रद्द करपाची मागणी केला. ताचेर सर्वोच्च न्यायालयात आयज सुनावणी जाता. जाल्यार कांय प्रकरणाची सुनावणी 8 जुलयाक जावपाची आसा. मजगतीं इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमायज जावन यूजीसी नेट परीक्षा रद्द जावपाचो तशेंच कांय जाणांनी पेपर फुटीची कबुली दिवपाचो परिणाम कितें जातलो ताचे आयज कळटले. मजगतीं ह्या वादाच्या केंद्रस्थानी आसा ती राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी म्हळ्यार एनटीए. अभियांत्रिकी म्हळ्यार इंजिनियरिंग, वैजकी म्हळ्यार मेडिकल, व्यवस्थापन म्हळ्यार मॅनेजमेंट आणि फार्मसी संबंधित उच्च शिक्षण संस्थांनी प्रवेश आणि रिसर्च फेलोशिपा खातीर राष्ट्रीय पावड्यावयल्यो जायत्यो परीक्षा घेवपाची जापसालदारकी एनटीएचेर आसा. ह्यो परीक्षा विद्यार्थ्याच्या करियरची दशा आणि दिशा थारायता. कांय म्हयन्याच्या अंतराचेर एनटीए वरवीं जाल्ल्या ह्या परीक्षेच्या गोंधळांतल्यान एनटीएच्या इंटेग्रिटी अँड कॅपेबिलिटीचेर प्रश्न उपरासता. 2024च्या जेईई मेन्स परीक्षे सावन कागाळी येत आसता तेन्ना एनटीएन जतनाय कित्याक घेवंक ना. तशेंच नेट परीक्षा रद्द करता आणि नीट यूजी परीक्षा रद्द जायना असो वेगवेगळो केस टू केस बेसीस निर्णय कित्याक घेता जेन्ना दोन्ही परीक्षा एकाच एजन्सी वरवीं जाल्यात. तशेंच एनटीएच्या बेजबाबदार कारभाराचो त्रास परीक्षार्थ्यांक दिवप कितले योग्य आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान ह्या परीक्षेची इंटेग्रिटी सांबाळपाक पावलां उबारप गरजेचें आसा. हे जाल्ले व्हडल्या गोंधळाचे. आता गोंयाचेर येवया. खुबशे अशा विद्यार्थ्यांनी पणजे शाराची परीक्षा केंद्र म्हणून निवड केला. तांकां सरकारी महाविद्यालय केपें हांगा परीक्षा केंद्रां आसन वेवस्था दिल्या म्हणजे तांकां सिटींग अरेंजमेंट केपें हांगासर केला. मात परीक्षा केंद्र पणजेत आसा. हे पळयात हे हॉल टिकेट. पणजे आणि केपें हाच्या मजगतीं सुमारे 50 किलोमिटरांचो अंतर आसा. गोंयच्या उत्तर दक्षिण मतींत दवरिनासतना कशे आसन वेवस्था म्हणजे सिटींग अरेंजमेंट दिवन भुरग्यांक त्रास करप कितपत योग्य आसा हाचेर एनडीएन स्पश्टीकरण दिवप भरपूर गरजेचें आसा.